डिपार्टमेंटान येयले म्हापसा आनी एक मेळपाक गेल्ली जी ममता हळदणकर मॅडम आसली. सो आमचो इश्यू जो आसलो पळय आमच्या आसगांव बादेम जे शिवोलीन जो लायटीचो इश्यू चललो आसा, सो आमच्या विलेजरांक इतको त्रास जाता की लायट फ्लिकरिंग जाता, लोकांचे टीव्ही जळटा, जावं फॅन जळटा, जावं फ्रीज जळटा. सो आनी लोकांक लायक मनशांक हार्म जाता. सो थोड्यांक कोण हार्टाचे पेशंट आसता, जावं आनी कितें आसता, जाणटे आसता, भुरगीं आसता, सद्याचे भुरगीं आमची आतां एक्झामी आसल्यो त्या भुरग्यांक सुद्दां प्रॉब्लम क्रिएट जाले. जेन्ना आमी सायनींग कॅम्पेनींग करी तेन्ना घरा आमकां सांगलें की आमकां पळय घरान आमकां कळलें की भुरग्यांक स्टडी करपाक प्रॉब्लम जाता आनी कितें जाता. सो हे असले बारीक बारीक इश्यू, बारीक हे म्हणपाचें ना की हे व्हडले मेजर इश्यू हे भुरग्यांक तशें जाणट्यांक म्हणटा पळय तशें कोण हार्टाचे पेशंट इतके डेंजर इश्यू आहा हे की लोक हांगा सफर जातात. आनी आमी आनी जो आमचो जो गव्हर्मेंट आसा गव्हर्मेंट म्हणपाचें ना हितून की हे आमचे पंचायत लेवल म्हणा काय हे लेवलाच्यान इतके मेगा प्रोजेक्ट येता. हे मेगा प्रोजेक्ट जे येता म्हणूनच आमच्या विलेजरांक गांवच्या लोकांक आमकां त्रास जाता लायटी खातीर. पण आयज तुमी जे कंप्लेन घेवन जेई कडेन येयल्ले ताणी तुमकां कितें आश्वासन दिलें? सो तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की 8 वर्सां आमचे 2008च्यान खंय आमच्या आसगांवान एक्चुअली आमकां लायट हे आतां म्हणटा आमकां सबस्टेशन बीन ना. जे दोन फिडर जे आसा पळय तेजो इतको आमकां तो न्हू आयच्या 4-5 वर्सां जालीं आतां आमकां जावं 6-7 वर्सां जालीं लायट ती कॅपेसिटी घेवंक शकना. ती कॅपेसिटी घेवंक शकना कित्याक हे जे विला जाल्या जी व्हडली बिल्डर लॉबी जी क्रिएट जाल्या आसगांव बादेम जावं बाकी शिवोलीन आमच्या जी येदी व्हडली जे हे येयला पळय तेज्या खातीर हे आमच्या लोकलांक सफर जाता. आनी ती मॅडमीन आमकां जे सांगलें की आतां हे आमी जाता तितके बेगीन 8 म्हयन्या भितर टील डिसेंबर 2023 एंड ऑफ डिसेंबर तेणी सांगला तो सबस्टेशन जे बादेम येवपाचें आहा तेका नांव अंजुना कितें तरी येतलें. सो तो आमच्या आसगांव बादेम आनी थोडोसो शिवोलीम एरिया आमचो तितून कवर जातलो. सो ही बरी गजाल आसा आमच्या आसगांव बादेम जे आमच्या शिवोलीच्या लोकांच्या खातीर सुद्दां. पण हांव कितें म्हणटा इतकी वर्सां आमी आतां जे सफर केले पळय पण हेजो फाल्यां ते म्हणटा कितें 15 वर्सांक इफेक्ट जाता. हांव कितें म्हणटा जेन्ना ही बिल्डर लॉबी डे बाय डे वाडत आसा जे वाडत आसा पण तेजो फाल्यां कितें परिणाम तो सेम जातलो आनी जे आयज आमी जे सफर करता फुडें तेंच जातलें. सो आमी कितें म्हणटा सद्या रितीन आमच्या लोकांक इतके सफर जाता की हे बिल्डर लॉबी जी येता पळय हेजेर कित्याक स्टे थांब जायना. हांव कितें म्हणटा आमच्या लोकलांक कसलो फायदोच ना भितर ना कोणाक जॉब गावना ना कांय गावना. हे भायले येवन हांगासर जॉबाक एनक्रोच करता जावं सगळे भायले भितर आमचे जे नेबर जे आसा हांगा एक पंचायत लेवलांतून सुद्दां कोण ताका भितर घालपाक पळयना. सो ही व्हडली व्हडली भाशणां ठोकतात डेव्हलपमेंटाच्या गजाली करता पळय सबस्टेशन बाय डिसेंबर जातले पण एका टेम्पररी सुट्टा काय ना टेम्पररी म्हणटा कितें फुडले 15 वर्सां पासून ते हे म्हणटा प्रॉब्लम आसता म्हणटा लोकांक पण तेच्या फुडें सेम प्रोसेस सेम जातलें. तुम्ही सफर करीत रावतले लायटी खातीर ते जाल्ले जावन ऑलरेडी आमी सफर करता लोक आनी हेच्या फुडें एक एडिशनल किंवा एक डायव्हर्ट अशें तेणी कांय आमकां आश्वासन दिवंक ना की तेणी फक्त सांगला बाय डिसेंबर 8 म्हयन्याचे भितर आमकां ते बाद्यान न्यू सबस्टेशन मेळटलें म्हणून. सो आमी तिका तोय क्वेश्चन केलो की बाबा जो आतां फ्लिकरिंग जाता लायट आनी सॅटर्डे संडे कंटिन्युअसली लायट वयता एक मोरज हाफ डे वयता तेजेर तुमचें कितें ना ती म्हणटा कितें ना बिकॉज ऑफ ते म्हापसा म्हणटा तूं हांगासर हें पळय तेंचें तें हें जायना पावर पावना अशें तशें म्हणजे हो हेजेर घालता तो तेजेर घालता तो हेजेर घालता हेंच चल्लां नाटक कळ्ळें न्हू. सो हेजेर सरकाराचें दुर्लक्ष ते सरकाराक पडलेलेच ना आमचे लोकल म्हटल्यार लजीची गजाल आसा मॅडम जे मॅडमीन आमकां सांगलें पळय मॅडमीन सांगलें आमकां 2018च्यान जी फायल आहा जी प्रोसेस जाल्ली पळय म्हणटा पळय हांव म्हणटा 2018 टील डेट आयची 23 जाल्लेलें आसा. ओके जाल्यार आयज हे इतकी वर्सां ही करताले कितें आनी कुमलीदास खरें काय हे दिना ग्रांट करना जागो जावं कोण टेंडंट येतात खंय आनी कोण येता खंय बरें टेंडंट येता हे येता ते येता बरी गजाल आसा. पण हांव कितें म्हणटा हे जे बिल्डर लॉबी येता हे 4-5 आमी आमच्या देवानी पळयला रिसंटली आमी 2.5 म्हयने जाले आमी कंप्लेन घातली 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना दोंगराक रोड करता कुमलीदास प्लॉटान जेन्ना हांव म्हणटा कितें हेंकां बिल्डर लॉबीक तुमी रोड करपाक बिल्डर लॉबीक तुमी जागे विलास बांदपाक जेन्ना तुमी जे लँड आहा पळय आमची कुमलीदास ते कन्वर्ट करून तुमी तांकां जेन्ना विकतात पळय तेन्ना एक कुमलीदासीक हांव म्हणटा आसगांव कुमलीदास जावं आनी कोणूय आसूं खंयची कुमलीदास आसूं आख्या ऑल ओवर गोवा तुमी हे बिल्डर लॉबीक जेन्ना तुमी तांकां कन्वर्ट करून जागे दिवंक शकता तेन्ना आमची 2008च्यान जे डिपार्टमेंट आमचे तांकां एक जागो मागता सबस्टेशन घालपाक कित्याक की हो जो आमी आयज फेस करता प्रॉब्लम तो फेस जावंक जायना म्हणून जेन्ना 2018 तेंच्यांनी आमचे परमिशन घातलेलें पळय तेन्ना तुमी टील डेट तांकां परमिशन दिवंक ना तांकां तुमकां जागो दिवंक ना कित्याक आनी बिल्डर लॉबीक तुमी झटक्यान तुमी कितें तुमी तांकां कितें करोडांनी पयशे गावता म्हणून तुमी तांकां जागो ग्रांट करतात आनी आमचे जे गोंयकारांक जे लायट ना जे आमी आयज सफर करता जाणटे नेणटे स्कुलाची भुरगीं सगळीं सफर करता पळय तांकां आयज लायट जाय म्हणून आमी तर तांकां तो जागो मागितलो तेन्ना तुमी तांकां दिवंक ना पळय तुमी आनी ते तांकां बिल्डरांक तुमी फायदो करून दिवंक सोदतात काय आमच्या गोंयकारांची 8 वर्सां आमच्या गोंयकारांची झगडटाली बाबडीची. सो हितून हेंची बीन मिस्टेक ना डिपार्टमेंटाची कित्याक हेजेर खंय ना खंय सगळे भेदी आसा भितर सगळे वयले हाय लेवलाची गजाली आसा हे भितर
सगळे हांव टील कुमलीदास म्हणा काय पंचायत म्हणा काय सगळे भितर इनवॉल्ड आहा हे सगळे पिक्चरान. सो लोकांनी हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट मागता आख्या शिवलिंगच्या लोकां कडेन आमच्या तशें गोंयभर लोकां कडेन कित्याक ही सगळी फटींगपणां चलिल्ली आसा तुमी सगळे जागृत जावंक जाय. कित्याक ही जागृत तर आमी आज जायना. आमी ते सगळे आमी हे थोडे पट्टेवाले आहा लोकांक डायवर्ट करतात आनी कितें करतात लोकांक पिशान काडटात. इलेक्शन टायमार तुमी तांकां फोटोन काडटात. सो हे सगळे नाटक हे आमी भोगता आयज. सो हे लोकांक शिटकावणी आयच्या लोकांक आयच्या डेटीन लोकांनी जागृत जावपाचो टायम जाल्लो आसा. थँक्यू. सो तुम्ही आता पळयलात आमचे जे मॅडमीन सांगलां आमकां अशें तशें जे 8 म्हयन्यांनी आमकां सबस्क्रिप्शन मेळटले जावं आमच्या बार्यान जातले बीन म्हणून. सो आमचो प्रॉब्लम आसलो इतकी वर्सां जे जावपाक जाय आसलें ते कित्याक फाटी पडले ते कित्याक कमी पडले. आतां तितून पंचायतीचो जी आमची आसगांव पंचायत आहा जी 10-15 वर्सां आसली खंयचो टर्म कोणाचो टर्म आसो कोणूय सरपंच आसो तेणे फॉलोअप करपाक जाल्लो तो खंय कमी पडलो. जो MLA आसलो तेणे फॉलोअप करपाक जाल्लो तो खंय कमी पडलो. आनी दुसरो जी आमची कोमलीदास आसा आसगांव पंचायत आमची आसगांवची कोमलीदास आसा सो तेणी जी बरी गजाल येता जी एक सबस्टेशन येवपाचें आसलें तर ती फायल इतली वर्सां पेंडींग दवरपाक कारणूय कोमलीदास आसा. आनी जे कोण टॅलंट येयले म्हणटात ते आतां आमी नको मॅडमीन सांगलां ते टॅलंट येयले तेंच्यानी कंप्लेन घातली अशें तशें. सो ते खंय ना खंय हें जावपाक जालें आनी ते आयज उरले स्टक जाले म्हणून आयज आमकां इतली वर्सां हे मेजर प्रॉब्लम फेस करचें पडलां. आनी दुसरी हे डिसेंबर मेरेनी तुम्ही अशी फेस करतली अशी ऑब्वियसली हे म्हाका आमकां दिसता की टील 8 डिसेंबर मेरेन आमकां हेच प्रॉब्लम फेस करचे पडटले. जो आमी वयतले परतून डिपार्टमेंटान 100% येतले आमी. ओके तुम्ही कशी आहा मात हे ते डिसिजन सांगला तुका ते 8 म्हणजे आमी हॅपी ना कित्याक हॅपी ना म्हणल्यार कितें ऑलमोस्ट मॅडमीन सांगला न्हू आतां इतली वर्सां ते अशें स्टक जाल्ले आनी इतली वर्सां लागली ही फायल मूव करपाक ही फायल मूव जावपाक तेणी सांगला आतां आमची MLA मदीं पडला आनी MLA इनिशिएटीव घेतला. सो एक आमी म्हणटा बरी गजाल MLA इनिशिएटीव घेतला पूण आमी मागता MLA कडेन की MLA इनिशिएटीव घेवचो की शिवलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांच्या विलेजरांक लागून नो की हे बिल्डर लॉबी ज्यो येता व्हडले व्हडले विलेजर तेंच्या फायद्याक अशें जावंक जायना. ते जे लोकल आतां आयज आमी कित्याक गेले आमकां खंय तरी दुखले आयज आमी सफर जाले म्हणून आमचे सगळे लोकल्स एकठांय जाले लोकांचे आमी सगळ्यांचे सायनी घेवन आयज आमी इन्वर्ट करपाक गेले आनी मॅडमीक रिक्वेस्ट करून तेंचे कडेन विचारपाक गेल्ले आमी की बाबा आमकां हे प्रॉब्लम कित्याक फेस करचे पडला आनी केन्ना हेजो तोडगो येतलो. ओके येस थँक्यू. थँक्यू.